महालक्ष्मी आम्ही सगळे श्रीफळ धरून आम्ही प्रतिज्ञा करतो एकनिष्ठ राहून पक्षाचे उदरगत जाता असे काम करतले तो सगळ्यांक पळयता कृष्णान सुदर्शन चक्र सोडिलें तसो देव सगळ्यांचे पळयता ताचो टायम येता तेन्ना देव ताका बुद्ध शिकयता. काँग्रेसीचे उबे दोन कुडके. मायकल लोबो गट मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार पाविल्ल्यान खवदळ. प्रभारी दिनेश गुंडू राव आमदार रुदाल्फ अल्टॉन संकल्प युरी आणि कार्लोसाक घेवन मिडिया मुखार पावलो. आमदार आलेक्स खंय तांचे बरोबर आसा. भलायकी हालिल्ल्यान तो आयलो ना. दिनेश गुंडू रावान मायकल लोबो आणि दिगंबर कामतीच्या नांवान शंख फोडलो. बीजेपी कडेन गेल्यात तांणी वेंचणुकेक सामकार वचचे. लोक तांकां बुद्ध शिकयतले म्हूण दिनेश गुंडू राव आणि जीपीसीसी अध्यक्ष पाटकार उलयले. मायकल लोबोक विरोधी पक्ष फुडारी म्हणून काडलो. पत्रकार परिशदेत घोषणा. दिसभर मिटिंगांचेर मिटींग घेवन प्रभारी दिनेशान डॅमेज कंट्रोल करपाचो यत्न केल्लो. So this conspiracy has been led by two of our own leaders. One is the leader of our legislature party, Mr. Michael Lobo, and the other, our former Chief Minister, Mr. Digambar Kamat. These are the same people. I remember Mr. Digambar Kamat in front of the temple, in front of the mosque, in front of the church, swearing that he will, along with all our other candidates, promising in front of the gods that we will not defect, we will not leave the Congress. Whatever happens, we will be loyal to the Congress party. And whatever he said was recited by our other MLAs. He led that oath that was taken in the temple, in the church, and in the dargah. So, it is a very clear reflection of what is their true belief in God, how much they value God, and what is their true value of their oath. So, both these people have been working in the background with the Bharatiya Janata Party. One person to safeguard his own skin because of so many cases against him, so many problems that he was facing, he has compromised himself. And the other person, even though Congress party had given him all positions, including making him chief minister for 5 years, even though he had recently joined the Congress party then, and he was the leader of opposition, he was our face of the election campaign. So just for the sake of power and position, and I don't know what else, these two have, in total coordination with the Bharatiya Janata Party, because Bharatiya Janata Party's mission is there should not be any opposition in this country. Mr. Michael Lobo is immediately removed from the position of the Congress Legislature Party, and a new leader will be elected, and whatever action that has to be taken as per law against this kind of defections, this kind of anti-party work, this kind of hobnobbing with the opposition parties, that will follow. But we have our numbers today in this meeting itself, in this press conference. 5 of our MLAs are here. जे आमचे दोन सिनियर लीडर आसात ते खंय तरी प्रयत्न करताले की काँग्रेस पार्टीचे जे आमदार आसात ते खंय तरी तांकां फोडप आनी पार्टी स्प्लीट करप, पूण ते शक्य जालें ना. आनी आज पक्षान एक निर्णय घेतला की दोगांचेर स्ट्रिक्ट कारवाई जातली. जेन्ना आमी सकाळच्यान आज इंट्रोस्पेक्ट केले आनी आमकां कळून आयलें आनी वेन वी हॅव टेकन आमचे AICC कडेन उलोवन आमी अप्रुवल घेवन हो निर्णय घेतला. जे आमचे आज हांगा 5 आसात, बाकीचो एक आमदार पावलो ना. तेंचे हेल्थ बरी ना म्हणून ते पावूना, पण ही इज देर विथ अस. हांगा पार्टी स्प्लीट जायना. सो समज जर तुमकां पक्ष सोडपाक जाय जाल्यार तुमकां पक्ष सोडून रिजायन जावन परत रिकॉन्टेस्ट करपाक वचचें पडटलें. आनी विचार करात, जेन्ना तुमी
मतदाराकडे वतले ते नक्की तांकां उत्तर दितले ते. मायकल लोबो ताच्या गटाक घेऊन मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार पाविल्लो. मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार आपूण मुख्यमंत्री, कोणूय मेळपाक येवंक शकता म्हूण जाप. म्हाका मेळपाक खूब जाण येता. ना पूण आयज जेन्ना सगळे कडेन पोवाळ म्हाका सगळे जाण मेळपाक येता सातत्यान. कोण येना काय म्हाका खूब जाण मेळपाक येता. पूण आयज दिनेश गुंडू राव स्वता म्हणटा की मायकल लोबो हांगासर येयला स्पेशली तुमचे इंडक्ट जावपाक. ते म्हणटा तेंचे सिनियर कोण येवंक जायना अशें आसा. सीएम कितें मायकल लोबो कितें उलयलो तुमचे कडेन? काय म्हाका मेळपाक कोण येवंक जायना अशें. म्हाका मेळपाक चीफ मिनिस्टर म्हणटा मेळपाक MLA येतानाच 4 काँग्रेस MLA वांगडाच आशिल्ले सर तुमच्या वांगडा. काय हांव तुका पळय फाल्यां असेंब्ली आसा, वेगवेगळ्या विशयाचेर वेगवेगळे लोक येत आसता. हांव म्हज्या असेंब्लीच्या कामात बिजी आशिल्लो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.